हांव एका सिनियर पुलीस ऑफिसरा कडेन काल उलयतालो. ताणें म्हाका एक बरी गजाल सांगली. ताका खंय एका पॉलिटिशनान फोन केलो. व्हडलो पॉलिटिशन न्ही, स्मॉल टायम पॉलिटिशन. तो तागेलो इश्ट. त्या स्मॉल टायम पॉलिटिशनान ताका फोन करून विचारलें की पळय आं म्हणून की आपल्याली आपण एक कशी स्ट्रेटजी तयार केल्या की घरा भितर तुगेले एक 5 लाख रुपया कॅश दवरपाचे आनी थोडे भांगर दवरपाचें. कळ्ळें तुका? सगळें म्हणपा लागलो खंय तशें लॉकरां बिकरां दवरप न्ही. सो ह्या पुलीस ऑफिसरान विचारलें खंय तुवें असली गजाली कित्याक सांगता आपल्याक? कारण म्हणपा लागलो की कितें आं दरोडेखोर जर आयले आनी ताणें जर सामको बांदून घालें घरा कडेन आनी तांकां जर कांयच मेळना घरान, ते घडये म्हणपा लागले आमकां तिडकीन मारून वचत. ताचे परस म्हणपा लागलो कितें करपा जाय? आपणें ठरयलें म्हणपा लागलो एक 5 लाख दवरपाचें घराक, थोडें भांगर दवरपाचें. सो जर दरोडेखोर आयले जाल्यार तांकां तितलें तरी एक समाधान मेळटलें की जे आयल्या पळय आमी चोरी करपाक कितें तरी हाता लागलें म्हणून. ही स्ट्रॅटजी म्हणपा लागलो तुका कशी दिसता? चलपा शकना काय म्हण ताणें विचारलें खंय. सो तो पुलीस ऑफिसर उद्विग्न जालो. उद्विग्न जावन ताणें म्हाका फोन केलो की हें म्हणपा लागलो आपल्याकच विचारप रे. आमी बरोबर न्ही, आमी तुमकांच विचारपाचें आनी कोणाक विचारपाचें? कारण पळय 3 दरोडे जाले, एकट्याक काय अजून धरप जालें ना. ते येतात गोंयकाराक बांदून घालतात, तोंडाक गुड्डो मारतात आनी तुगेले माल घेवन चल्ले. सो आतां म्हळ्यार तांचे कडेन पयशे आहात, ते म्हळ्यार अशे तकली काडटात की घरा एक थोडे पयशे मुद्दाम हाडून दवरप आनी इल्ले भांगर हाडून दवरप सो दॅट ते आयले जाल्यार ते पिकार जावचे नात, कितें तरी हाता लागले म्हणून एटलिस्ट कोणाचो जीव घेनासतना वतले म्हणून.